आज ही एक नंबर ब्रेकफास्ट सुपर आमची केलं स्टाईल आणि हेल्दी ते फुल शॉर्टकट इडली कोंकणी स्टाईल रामदाना. वाव सुपर गाइस या बड़ा सुपर एक नंबर झाला रामदान. ब्रेकफास्ट रेडी झाला. हॅपी होली गाइस, हॅपी होली. व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि फुरे जाना की गुड मॉर्निंग. घंटे झाले 8:12. आज ही रंगपंचमी म्हळ्यार रंग खेळची दिवस. तर रंगात गोतना आता किती लोक खेळत असत ती करून. आणि आज ही ग्रहण असं तर ताजी खातीर असं आता फटाफट असणं पूळ असणं तर ब्रेकफास्ट पुरा रेडी करता तो तो गोत असं. आणि फर्स्ट दूध हाडता हांग चेरके आणि पुरा ते स्टार्ट झालं खेळच्या खातीर. कलर इतलं मजा येना लाईव्ह लावच्या इतलं मजा येना खेळच्या खातीर. ताजी खातीर हांव फर्स्ट दूध वचून हाडता नाजा तो गुपोण लायला म्हाका कलर लायल्यार म्हाका तर वचा फटाफट. आणि येताना आम्हाला सांगता सगळे दिरबांकर हाडी ते गार्डन असणं गार्डनला हुमटून हाडी आपल्याला ग्रहण असणं ताजी खातीर. तुमकां सांगलें ना काल कसन करत करनो तर जस्ट आता तो गोयला हांगा इतलं स्टार्ट जाय न्ही. हांगा फर्स्ट दूध घेता हांव फर्स्ट. कितलो छंद दिसता पळय. सूर्योदय जाल्लो आणि तेही कसन की ना इव्हेंट चाल असं गोत ना कसन की टायमपास करता आसत ते. म्हाका हांगा हें जावका थोडें कसन सांगता का दिरबांकर न्हू ते हुमटयता गोतना तें कशें आसा आतां कसं करचें सांजचा तेका चिक्की तेकाड वता. ह्या चिक्की आसा एंट्रन्स आसा न्हू ताजे खातीर एंट्रन्सा लागीं नाका हांगा चिक्की लायक कसं पळय. इतलो पुरो दिसता आम्माक पुरो इतलें वचा घर कडेन. आनी हांगा पळय परत ह्या विभूतांनी पुरा व्हरत आसता ती. तर आता ब्रेकफास्ट रेडी करूया. हांगा आतां अम्मा आयल्या. आतां आमी हांगा करता आसता ती हें म्हळ्यार काल रात्री ती लायक करून पीठ आनी पुरो वाट्टून दवरला जाल्यार लायक करून फुगला तें. आतां आमी करता आसता ते रमदान. खंयची रमदान हें रुलावांचे. ओके ते बळ्या लायक करून फुगला सुपर. हें बळ्या हा 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 वाव फ्लफी फ्लफी झाला या नाईस. आणि हांगा पळय अम्मान असं कोच्चोल रेडी केला आल्ले आनी मिरसांगाचे ते आनी तूं घालतली आनी मीठ घालका. आणि ताजी मागीर म्हाका कसं करचें अम्मा चटणी वाटी तुझ्या तें तसं ताजी मागीर हाजी कसं करचें. आजी मागीर तें पेडवण शिजत दवरचें. कशी आनी तूं घाल न्हू केळी पानांनी ते जालें जाता. केळी पानां हाडला ना आतां तूं केळी पण हांगा मेळना आतां सकाळीं. ताजे तिरेचे हाके तेल पुसूचे हां आनी पेना वणा दोन शिजोवचे. अच्छा ओके चलो ठीक आसा. मीठ घालता आसा हाकाचे मिक्स केला तेणें मीठ. लायक करून मिक्स केलें. हें एक म्हाका दिसता एक शॉर्टकट इडली गोंय म्हळ्यार चड इडली का आयदन बिदन नाका करून एक आयदनान तूं पुरो काम जाता. हां तशी वे नाही नाही या मेरकट करून गावचे त्यांची न्हय शॉर्टकट इडली वय 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 तशी जाली ते टेस्ट तर त्यांची इडली म्हणकेची न्हय विंगड कसं नाही खाली आयदन घासूची वरले तितल्यांची. हां एक काम करता फर्स्ट चटणी पुरो वाटून घेता ताचे मागीर ते आमी शिजोता दवरया. शिजो ससरे दवरतात. चलो फर्स्ट तें करया पेडावण आतां काडया. ताका लायक करून तेल आनी पुरा लायला. हे पीठ आनी तूं घालया पेडावण हांगा आतां दवरला ऊन जावच्या खातीर. जुगाडू पेडावण पळय कशी दवरला पळय भितरी म्हळ्यार हें पुरो आमगे जुगाडू न्हय त्या बसका न्हय लायक करून ताजे खातीर. चलो हाका आनी तूं घालया आतां चावे करचें आसा मागीर चटणी वांटूचें आसा. तर हांगा आयदन दवरला बॉयल जाता आसा उदक. आतां फटाफट घालया आनी तूं हें पळय आनी तूं घाल्लें. आतां लायक करून ढांकया आनी वेट करया. आतां ह्या वरलाल पिठाच कसं करचें मा ते मागीर आपण शिजोवचे. आज ही एक नंबर ब्रेकफास्ट सुपर आमची केलं स्टाईल आणि हेल्दी ते फुल शॉर्टकट इडली कोंकणी स्टाईल रामदाना. आता हांव चटणी वांटीत असं दूधय होऊन करया चावय करया. एक नंबर ब्रेकफास्ट सुपर स्पेशल आज रंगपंचमीक रमदान स्पेशल. तर रमदान एक जुगाडू इडलीचे एक व्हेरिएशन नवं आणि तांतूं मस्त प्रकाराचे वेरायटीज आसा म्हळ्यार कुल्ताचे आसा तांदळाचे आसा. आज आमी करता आसा ते रुलावांचे सॉलिड एक नंबर. आणि काय चड हातूंत इतलें कांय काम ना म्हळ्यार
एक आयदन आणतो पुरा जल्लाय त्यावेळी सांगतात ना आम्ही 1 पॉट कशी करतात ती तशी 1 पॉट इडलीचे रेप्लिका ना रेप्लिका नाही ऑल्टरनेटिव्ह हय ना सुपर रामदाना ओटोस ना लायक कणखोणबो ताजी मागीर बटाटा सॉंग हय 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 कसन कसन करीत हांव आतां करता चटणी एक नंबर मजा येता खावच्याक हांव आतां चटणी रेडी करता रमदान तेदोल ते जगता आज हम सांगतेस की आम्ही एक काम करूया या फ्रीज जनक दवरचे आज ही पूरा दिवस आम्ही रामदान खावया गे जेवण करची नाका जेवण सीधा रात्री करूया म्हळ्यार आतां चंद्रग्रहण आसून मागीर तर मागीर ते भायर दवरल्यार मागीर ताका पुरो भितर ते कशें ना दुर्भांग बरोबर घालका मागीर भायर दवरची नका करूं आम्मा सांगता की मागीर फ्रेश करूया रात्रीक ताजे खातीर आतां आमी यांची जितलें आसा तें पुरो काडया आनी दनपारां त्यांची खावया आनी आज ही वग्गी जेवकाक म्हळ्यार 12:47 भितर गे अशी बटमामाला कसन की मेसेजेस पुरा सर्क्युलेट जाला ताजे खातीर आमी ते आयकून त्यांची फॉलो करत आसा ती सांजवाळे कितली की 6:30 की कितली की घंटे ते आसता ताजी मागीर आमी जेवण करका गे चलो ठीक आसा तेजो आमी यांची खावया चटणी पुरो रेडी करून दवरला आल्ले मिरसांग चिंचा नारळ पुरो घालून आज ही व्हाईट कलर आज ग्रीन कलर करना व्हाईट कलर करता सर गायस आणि चटणी रेडी टेस्टी जाला सुपर जाला एक नंबर हांव आतां जस्ट टेस्ट करून पळयला एक पटी काण पळयता असं आख्खा एक घाय घालची की हांव सांगता सुद्दां जाल्यार रे म्हणून ओ अच्छा जेता येला आनी 150 चे पीठच हां थोडे बाकी आसा अच्छा तर म्हळ्यार त्याची की घाय घाला कळतं की असं ते शिजते की ना म्हळ्यार आतांय पीठ आसा मदें तूं तर थोडा टाइम आसा ताका हे चड करून टाइम लागतो याची सिच्चाक तशी म्हळ्यार शॉर्टकट असल्यार ताका टाइम लागता न्हू कितले शॉर्टकट करा ती बट टाइम चड लागतले तशींच लायफान तशींच न्हू शॉर्टकट वचचें ना जिकेर नाही नॉर्मल वॉटर वचका तो हांगा चा करता सर हा 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 वाव क्या बात है हा कसन परमळेतस आताच न्हू कायलाच घाल नाका आताच न्हू हां पेस्का ती घाल पळय जाला हां जाला रे लागना जाला गाईस रामधण इज रेडी कसं म्हणता ती रमधण रमधण म्हळ्यार ही शॉर्टकट इडली चलो गॅस बंद जाला वाव सुपर एक नंबर जाला गाईस तर 5 मिनटां खातीर दवरया हाका लायक करून काडया आनी आंबुडया आता एक काम करा फर्स्ट खावया ताजे मागीर वापस घालून दवरया कसं ना मा दिरबोंग करस न्हू हांगाची फर्स्ट रेडी करून दवरतास म्हाका एक तुका निंबूचे आसा हें दिरबोंग करूं कसं लागल तर आमकां एक गोत ना गाईस तर तुमकां गोत आसल्यार प्लीज कमेंट करा की असना घराणा दिवस हें दूरवा कसा लागलता ती चलो हत्तास ना एक एक करून काढता स्लाइस करका ना केका म्हण के स्लाइस गाइस यहाँ पड़ा सुपर एक नंबर जाला रामदान केका म्हण के साइज पड़ा ब्रेकफास्ट रेडी जाला चलो अम्मा आता दिता अम्मा उनो होली स्पेशल हॅपी होली आणि अम्मा नसना दूरवानी पुरा घालून जाला पण हांगा चटणी काही घालून तू पुरा पिठान तू पुरा दूर घालून जाला तर एक नंबर ब्रेकफास्ट हॅपी होली गाइस हॅपी होली आमगेलांक पळया छल्डू खेळतच पळय हांगा दुसरी कॉलनीन तो पुरो तो गोला कोण पळय ओ हो तांती बेतले अय्यो देवा म्हाका उडकास गाइस सान आसतना आमगेल्या कॉलनीत तो गो खेळचेच दिले तेन्ना आमगेल मातून तंत आनी हें पुरो बेतूचे मागीर तेंची लळोचे अय्यो देवा ताजे खातीर हांव वच्चें ना तसो तो खेळच्याक नॉर्मल कलर आसल्यार ठीक आसा अशी म्हळ्यार पुरा खेळची म्हळ्यार मस्त म्हाका लायक ना ह्या पुरा एक विंगड फन बट एक प्रॉब्लम कसं एक लायक एक कलर आसल्यार ठीक आसा बट खंयची कलर आसना ते वच्चें ना म्हाका ते लायक जायना म्हाका सामकी विंगड किच उदक घाल्यार ठीक आसा मागीर ते ऑयल पेंट केन आसता ते खंयची कलर आसा डार्क कलर अय्यो देवा ह्या दुसरी कॉलनी आमगेर कॉलनीन तुवें खेळटा चेडू तुमकां दाखयता ह्या पळया हांगा खेळटा सत पळया अय्यो मागीर गाडये वयरी पुरा गाणी गेला दिसता न्ही कसं
फुल आमगे गोंयचे पुरो म्युजीक लागला ना तो सॉलिड. एक नंबर गाय सुपर मजा करतास पुरा जण तो गो हांग पळय खेळतस ती म्हणल्यार ते पद्य आयकूनच हांव म्हणल्यार रे गेले बैसच्या काय जायना म्हाका या आनी एक पद्य पफ क्या मजा येयली डान्स करच्याक आनी खेळटा हांव थोडें मेगा काम करता मागीर म्हाका सांजवेळ हांव क्लास दवरला आतां कोणी ना आतां पुरो जाण खेळटा आसतली जस्ट पळयता आशिल्लो म्हळ्यार इथं लुनार एक्सप्रेस कितले घंटा कसं आसा आतां पळयता चंद्रग्रहण असो फुल ब्लड मून दिसता के आनी ते इंडियान तोच न्हय 6:26 स्टार्ट जाताले आनी 6:40 ते रेड मून आसताले फुल ब्लड मून जशी हें पळय अशी दिसताच थोडे फार त्यांनी फोटो दाखयला म्हळ्यार ॲक्च्युअल अशी दिसतली की हांव हांगा भायर सरला आनी भायर आसना पुरो खेळणो न्हू पुरो जाल्ला तस न्हय हांगा मस्त शांत जाल्ला सकाळ कसन गवजी आशिल्ली केन्नाय एक इव्हेंट कसं नाही आसतना फंक्शन त्या टायमार इतलो गवजी आसता मागीर ते जेन्ना ते जाता ताजे म्हळ्यार ते सरता ताजे मागीर ते कसन एक एटमॉस्फियर आसतना म्हळ्यार ताजी कसन की एक विंगड फील आसतना म्हळ्यार शांत फील म्हळ्यार कसने काही कळना कसं जल्दी करून सडनली ते नॉर्मल रुटीन येवचे खातीर आमकां एक दिवस होता न्हय Later that same evening. आतां हांव घरा कडेन वता आनी मेघा आयची क्लास जाल्ले हांव देखून वेट करता आशिल्लो पळोवच्या खातीर इंडियन तो खाली 20 मिनिट्स मात्र आशिल्ले ते आतां म्हाका हांगा चंद्रू दिसना खंय असो करून कांयच वो ते येदराक पळया चंद्र दिसता पळया आत्ता पळयला हांव दाखोवन बट असं मस्त लाईट आसा ताजे कितें कॅमेरा निमित्त प्रॉपर दिसना ते हें पळया गायस चंद्र पळया कितले छंद दिसता पळया आतां हें म्हाका एक बेस्ट एक मेळ्ळा म्हाका तेका स्पॉट कितले छंद दिसता न्हय फूल मून डे येवन नाल्लो मागीर जन्नू चेंज केले मागीर अम्मान फस्टाची प्रोक्षण आनी पुरो कोर जाला देवा दिव लायला ताजी मागीर हांव आतां रांदप कोण जाल्लो हांगा दनपार आमी जेवणी आशिल्ली न्हय ताजे खातीर येवन फटाफट रांदप केलें तर हांगा आतां शीत डाळी आणि हे बिटरूट उपकर गेल्या चलता आईचे दिवस आम्ही कशी काडचे अम्मा तर जेवच्या बसला तिका भूक लागलेली म्हळ्यार ते तावळ दाखवून कसं नाही खायनी चलो हांव जेवता आता कंट्रोल जायना म्हाका आतां आमी गेले एडिटींग आनी पुरो जालें आयचे दिवस बारी लायक केले आतां व्हिडिओ हांगा चेंज करता तुमकां पुरो जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज गुड नाईट.